Today at Goa Medical College, Department of Virology along with Department of Nephrology and Department of Anesthesiology conducted our first transplant of this year. Total we have done successfully around 20 live kidney transplant operations at Goa Medical College. This kidney was donated by a wife to a husband. Both the patients are doing very well. Now, since the Goa Medical College has formed the SOTO, now such type of transplants is a great boost to our program. All the other 20 patients which underwent renal transplants at Goa Medical College are doing well. The government of Goa, which is very much in favor of starting this kidney transplants in Goa Medical College, and with the over-enthusiastic support of our Honorable Health Minister, Sri Vishwajit Rane, we are able to do these live transplants very successfully, and the patients who are not affording to go in private hospitals, they can very well utilize these services at Goa Medical College. आयज गोंय राज्यान परत एकदा आम्ही लोकांचे जीवन वाचोवपाचो ह्या सरकाराचो वेगळ्या तरेचो उद्देश फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न गोवा मेडिकल कॉलेजचे आमचे बरेपैकी डॉक्टर मधु प्रभुदेसाय आनी त्यांचे पूर्ण वांगडी आमचे डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजीचे हेड डॉक्टर तिवारी, आमचे डीन डॉक्टर बांदेकर आनी त्यांची पूर्ण टीम आयज परत एकदा वर्साचे सुरवातीकूच आनी एक किडनी ट्रान्सप्लांट तांकां यश गावलेलें आसा. आयज सोटोचे निमित्तान आमची स्वताची रजिस्ट्री आसतली. आयज एक जे ट्रान्सप्लांट जाला दोन्ही पेशंट त्यांची तब्येत आनी त्यांचे आरोग्य एकदम बरें आहा आनी डॉक्टरांच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता 2 ट्रान्सप्लांट आनी एक बेगीन जावपाचे आहा आनी ह्याच तरेन गोवा मेडिकल कॉलेजचे एक वेगळे लेवलाचेर हाडपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. सोटोच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्याच्या लोकांक तेजो पूर्णपणे फायदो जातलो आनी एक म्हणजे DTI स्पेन कडेन टायअप करून आम्ही आमचो सोटोचो प्रोग्राम आनी सोटो मॅनेजमेंट कशें योग्य तरेन करपाचें त्यांच्या माध्यमांतल्यान करपाचो ह्या स्पॅनिश कंपनी कडेन आमचो टायअप आसतलो. आनी तेजे भायर आमचे डॉक्टर ट्रेन करपाक आनी ट्रान्सप्लांट आमचो जो कॉर्डिनेटर आनी ट्रान्सप्लांट स्पेशलिस्ट हांकां स्पेनाक धाडून आमचे ट्रेनिंग प्रोग्राम आमी चालूच दवरपाचे आहा. दर वर्सा 2 डॉक्टरांक थंय धाडून ट्रेनिंग करून म्हणजे आमचो हो ट्रान्सप्लांट प्रोग्रामचो जो एक विजन आहा ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता.